नमस्कार. पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3 च्या आजच्या भागात तुमकां सगळ्यांक येवकार परवरी हांगासरल्या डिस्ट्रेस कॅफेत. अशें म्हणटात की हार्डवर्क आनी डेडिकेशन जो सांगत आसत जाल्यार यश मेळपाक चड वेळ लागना. हाचेंच उदाहरण आसा आमचे आजचे गेस्ट. कोस्तांव मुवीचो सक्सेस आनी तातूंतलोच आमचो गोंयचो टॅलेंटेड कलाकार. आतां पर्यंत तुमकां कळत आसतलो न्ही कोण तो? कळूंक ना? पळयात तर. कष्टाचे फळ हे रोखडेच मेळना, पूण मेळटा तेन्ना सरभोंवतणी एक वेगळेंच जग निर्माण करता. हालींच रिलीज जाल्ल्या कोस्तांव मुवींतलो इन्फॉर्मर श्रवण फोंडेकाराचें अशेंच. शाळेंतल्यान ताची थिएटर जर्नी सुरू जाली. गोवा स्कूल ऑफ ड्रामाच्या शिक्षणा उपरांत पुणेच्या ललित कला केंद्रात ताणें एडमिशन घेतलें. फ्लेमिंगो आनी हौस थिएटराच्या मुखभट, हत्तमालाच्या पडल्याड, भवाल आनी गेब्रियल्स ट्रायल अशा नाटकांनी ताणें काम केलां. सध्या गाजपी कोंकणी कमर्शियल नाटक फुक्या सवायाचो तो सहनिर्मातो आनी एक कलाकार. मात कोविडांत सहज म्हणून केल्ल्या शॉर्ट फिल्मांतल्यान फिल्माची ताका गोडी लागली आनी इफ्फीची माची मेळ्ळी. कान्साक पाविल्ल्या वागरो तशेंच नेटफ्लिक्सार सिलेक्ट जाल्ल्या सदाबहार सारकिल्ल्या लघुपटांनी ताणें काम केलां. आयचो आमचो सेलिब्रिटी गेस्ट कोस्तांव फेम श्रवण. जाणून घेवया ताची फुडी सायड आयच्या स्वाद आस्वादाच्या एपिसोडात. येवकार दिवया आमी आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टाक, टॅलेंटेड हार्ड वर्किंग टॉक ऑफ द टाउन श्रवण फोंडेकर हांकां. नमस्कार. येवकार. कसो आसा? गुड. तुम्ही कशा आहात? गुड. टॉक ऑफ द टाउन कोस्तांव मुवी तुजो हिट आनी लायक सगळ्यांच भितर चर्चा चल्लेली आसा की आमचो गोंयचो टॅलंट आज आमकां बिग स्क्रिनाचेर पळोवपाक मेळटा. सो फ्रॉम थिएटर टू बॉलिवूड फूल प्रवास कसो आशिल्लो? माझी नाटकाची सुरवात जाल्ली 2012च्या दरम्यान. तेन्ना हांव अरावंड 9th स्टँडर्डाक शिकतालो आनी पयले फावट हांव तेन्ना स्टेजीर चडलो नाटक करपाक. म्हणजे ल्हानपणा पासून म्हाका नाटक पळोवपाची खूब उमेद. जशें होतली तरी हांव खूब अशें आवडीन पळयतालो आनी म्हाका कोंकणी जी कॉमेडी नाटकां आवडटाली तिवूय पळयतालो हांव उमेदीन. बट 2012 म्हाका पयले फावट असो चान्स मेळ्ळो. सो आमच्याच गांवान आमचो जो स्पोर्ट्स क्लब आहा तो वर्सान वर्सा नाटक करता आनी प्रशांत सततकर म्हणून जे फोंड्याचे नाटक डिरेक्टर आनी एक्टर जे आसा, रायटर जे आसा, ते नाटक बसयताले वर्सान वर्स. सो त्या वर्सा एकटो आमचो जो सिनियर आसलो क्लबांतलो तो एग्जामी खातीर कितें पार्टिसिपेट करपाक पावलो ना. सो म्हाका रोल ऑफर जालो आनी हांवें म्हटलें हांव करतलो. ओके. आनी जें हांव केन्ना केन्ना पळयत आसतालो ल्हान आसतना जे अशें करपाक जाय किंवां हांव अशें करतलो आसलो ते प्रत्यक्षांत म्हाका त्या दिसाक करपाक मेळ्ळें आनी म्हाका लोकां कडल्यान खूब बरो प्रतिसाद मेळ्ळो, खूब बरे रिव्यूज मेळ्ळे आनी म्हाका खूब कॉमन रिव्यू असो मेळ्ळो की तुजो टायमींग सेन्स खूब बरो आसा, तुजी कॉमेडी बरी आसा. म्हाका खबर नासलें टायमींग सेन्स म्हटल्यार कितें आसा तें. पूण थंयसरल्यान ती म्हाका नाटक करपाची ती ऑडियन्सा कडल्यान ती ताळयो ते रिव्यूज तशें घेवपाचे ते म्हाका ती चटकशी लागली. म्हाका आवड अशी निर्माण जाली आनी तेन्नाच्यान म्हाका कळ्ळें की हां हे मजा येता म्हाका करपाक आनी खूब आवडटा. सो तेन्नाच्यान मागीर ती सुरूच जाली. पूण मागीर परत 10वी 11वी 12वी सायन्स तेच्या लागून मागीर म्हाका ते तितके पार्टिसिपेट जावपाक मेळो ना. सो तेन्ना म्हाका तें खूब सफोकेशनशें फील जालें की ना आतां हें ना. हांव इंजिनियरिंगाच्या तयारीन आसलो, म्हाका तें करपाक जालें. पूण ना, आय एम मोर पॅशनेट अबावट दीस अशें म्हाका तेन्ना तें रियलायज जालें. आनी मागीर आफ्टर 12th सायन्स हांवें डिरेक्टली कला अकॅडमी स्कूल ऑफ ड्रामान एडमिशन घेतलें. सिलेक्शन जालें. 1 वर्स सर्टिफिकेट कोर्स केलो आनी त्याच दरम्यान मागीर हांवें पुण्या युनिवर्सिटीन जे ललित कला केंद्र म्हणून जें आसा तिची तयारी केली. थंय ऑडिशन दिलें, एडमिशन जालें म्हजें, सिलेक्ट जालो हांव आनी थंयसरल्यान मागीर हांवें म्हाजी ग्रॅज्युएशन म्हजें कंप्लीट केलें इन द फिल्ड ऑफ परफॉर्मिंग आर्ट्स थिएटर. सो 2019 मागीर हांव आतां कंटिन्युअसली फूल टायम करताय. ओके. आनी कोंकणी मुवीज मागीर थिएटर आनी डायरेक्टली म्हणटा बॉलिवूड मुवी. सो बॉलिवूड मुवीचो काम करपाचो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो आनी इतल्या व्हडल्या एक्टरा बरोबर? सो तो आय एम शुअर की तो एक वेगळोच लेवलाचो आशिल्लो. हय हय. म्हणजे एकतर म्हणजे नवाजुद्दीन सिद्दीकी समोर आसा. बरें, ह्यान पयलीं हांवें कोंकणी शॉर्ट फिल्म्स केल्या, तितून लिमिटेड क्रू, वळखीचोच क्रू, बारीक सेटअप सगळें. तो ती एक ईज आसली. पूण हांगा लायक मोठे मोठे कॅमेराज, इतको क्रू फुडल्यान आसा, इतके क्लोजअप लायता आनी नवाजुद्दीन सिद्दीकी समोर आसा. सो ते मागीर तातो पापा मदीं मदीं जाताले. हय हय, नर्वस खूब जालो हांव. बट मजेशीर गजाल ही की नवाज सर स्वता म्हाका काम डावन करताले की नहीं नहीं बहुत अच्छा करता है तुम, बहुत अच्छा कर रहे हो, क्या इतने कम टेक में इतना कर रहे हो, बहुत बड़ी बात है. आनी तो म्हाका चेअर करतालो आनी जमा मागीर ते सीन आमचे जाताले.
तशा पद्दतीन. सो तो रोल तुजो आसा तो म्हाका दिसता तो मुवीचो मेन रोल कसो म्हणू शकता आमी, तो एक कडी ती त्या फुल व्हरपाक. सो तेन्ना लायक तूं म्हणटा नर्वसूय आशिल्लो, पण जेन्ना तो रिलीज जालो तुका लोकां कडल्यान फीडबॅक मेळ्ळो, लोकांनी तुका खूब प्रेजूय केलो आसतलो, खूब तोखणायूय जाली आसतली तुजी. सो तेन्ना मागीर कशें दिसलें तुका? खूब बरें दिसलें. सगळ्यान पयलीं म्हणजे एक तर म्हणजे चॅलेंजींग आसलो रोल. कित्याक सांग, ह्यान पयलीं हांवें कोंकणीन आनी मराठीन खूब काम केलां. कला अकादेमी स्कूल ऑफ ड्रामान शिकतालो तेन्ना मदीं मदीं खंयचें एक हिंदी प्रोडक्शन किंवा सीन वर्क आसतालो तो करतालो हिंदीन. पूण मागीर पुण्यान जेन्ना गेलो तेन्ना हिंदी ऑलमोस्ट म्हाजी सुटली. तेन्नाच्यान हिंदीन काम करपाकूच मेळना आनी सडनली आयज म्हाका डिरेक्टली हांव हिंदीन रोल करता. सो तें मातशें हँडल करपाक म्हाका त्रास जालो. इम्प्रोवायज करतना म्हाका मातशें फंबल जावप किंवा तकलेन विचार घोळटना कोंकणीन घोळटाले, मागीर ते हिंदीन भायर येतना ते ट्रान्सलेट केल्ल्या सारकें जातालें. सो तितून मागीर ते खूब ऑकवर्ड जावप त्या बाबतीन. बट हय, तो एकूच चॅलेंजींग पार्ट म्हाका दिसलो आनी ती बाकीची नर्वसनेस. बट ओवरऑल जो सपोर्ट ऑन सेट आसलो, डिरेक्टर जी आसली शाह मॅडम, ती सुद्दां खूब सपोर्टीव आसली आनी ऑफकोर्स नवाज सर सुद्दां म्हाका चेअर करतालो. सो तेज्या लागून मातशें तें बरें सपोर्ट. हय बरें. ओके. सो 9थांतल्यान तुवें एक्टिंगेक सुरवात केली, पण घरा कोण आशिल्लो जो एक्टिंगीन आशिल्लो बी असो? ना, ऑन स्टेज ना. फक्त म्हाजो आजो दशावतारीन बीन काम करतालो अशें म्हाका आजी किंवा डॅडी सांगताली. हांव तांकां केन्ना पळोवंक पावलो ना. बट ते म्हणटाले ते भजनी कलाकार आसले, नाटकांनी बीन काम करताले. बट तेन्नाच्यान सगळें मागीर कलेचे ऑलरेडी आशिल्ले तुज्या घरान म्हणू शकता आनी इनहेरिट तुवें केलें, वारसो तुका आयलो. हय हय. पण सदां ड्रीम आशिल्लें की एक्टर जावपाक जाय? सदांच ड्रीम अशें नासलें म्हाजें. म्हाका आवड आसली खूब, पूण तितून करियर जातलो काय ना म्हाका खबर नासलें. म्हाका एक म्हाजें कशें कितें खेळणे बीन मेळ्ळे किंवा तशें ते मोडलेले जर आसा ते म्हाका ते रिपेर करपाक खूब आवडटलें. म्हणून म्हाका खंय तें इंजिनियरींग आसलें अशें आसलें की हांवें केन्ना म्हाजी खेळणी मोडूं ना. मोडलेली आसा ती हांवें सारकी करपाचो प्रयत्न केला, तेच्या पासून आनीक कितें केलां, पूण मुद्दाम मोडून हांवें खूब बाळगून दवरलेली आसा आनी रिपेर केल्ली आसा स्वता. सो तेन्नाच्यान म्हाका तें तूं इंजिनियरींग कर अशें ते म्हाका खूब जाण येयलें हांव करतलो. मॅथ्स म्हाका तितकी मजा येनासली जाणा कित्याक लोकांक खूब आवडटा. ऑफकोर्स म्हाका ते ट्रिग्नोमेट्री म्हटल्यार ते सायन आनी कॉस कित्याक आसा ते आसूं सोड, पण म्हाका तें केन्ना जावना. पूण म्हाका आवड आसली नाटकाची, पूण तें शिकपाक मेळटा आनी तितूंतल्यान असो करियर जावं शकता हें म्हाका केन्ना खबर नासलें. ते जेन्ना पयलें नाटक जेन्ना हांवें हें केलें तेन्ना म्हाका जेन्ना खूब लोकांनी सांगलें की तुजो टायमींग सेन्स बरो आसा, तेन्ना आमचो एक सिनियर श्रीनिवास उसगांवकर म्हणून म्हाज्याच गांवांतलो तो, आनी तो आतां आर्ट एंड कल्चरान टिचर म्हणून काम करता. तोवूय डिप्लोमा पास आवट कला अकादेमींतलो. तेणीन म्हाका सांगलें की श्रवण अशें अशें कला अकादेमीन कोर्स आसा, तुवें तो शिकपाक जाय. तेन्ना ते म्हज्या तकलेन ते बसले, बट तरी हांव शुअर नासलो की हांवें शिकतलो आनी हितून करियर करतलो. पूण जे 11 सायन्सान जें कितें म्हाजें सफोकेशन जालें तितून हांव शुअर जालो की ना, हितून हांव चड पॅशनेट आसा. कित्याक म्हाका तें सफोकेशन जावपाक लागलें केन्ना पार्टिसिपेट करपाक मेळनासलें म्हणून. ओके. आनी तूं एक्टिंग शिकपा खातीर पुणे आशिल्लो म्हणटा. सो आमी गोंयकारां सदांच आसा, भायर गेली काय ना आमच्या जेवणाचे सॉलीड हाल जाता. खूब आमी करतात आमचें गोंयचें जेवण. सो तुजो एक्सपिरियन्स कसो आशिल्लो तेन्ना? एक तर म्हणजे गोंयान आमचो खंयचेंय जेवण आसूं तेका बेस आसता खोबरें, आनी पुण्यान तेंच ना. पुण्यान शेंगदाणे आसा आनी शेंगदाणे खाल्ल्या उपरांत आमचें पित्त पासून सगळें खवळटा. सो एक वर्स म्हाका तें खूब स्ट्रगल करचें पडलो जेवणाक त्या वातावरणान एडजस्ट जावपाक. म्हाज्या हिसपान जवळ जवळ हांवें 5 ते 6 किलो म्हाजे देंवले जेवणाक लागून. आनी फर्स्ट इयराक म्हाका याद आसा फायनल एग्जामी आसले, स्टुडंट प्रोडक्शन्स बी आसतले आनी तेन्ना गरमी खूब आनी हांगा तरी ह्युमीड क्लायमेट आसा, हांगाली गरमी वेगळी, पुण्यांतली गरमी वेगळी, ती म्हाका सहन जावना. आनी एक तर म्हणजे जेवणाचे हाल आनी हांव अक्षरशः म्हणजे बरो नासलो, डिहायड्रेशन सगळें आनी जेवणूच सारकें ना. हांवें अक्षरशः हांव इतको बारीक जाल्लो, म्हणजे म्हाका लोक विचारताले की हें अशें इतकें कशें केलें. बट मागीर ते म्हाका एक वर्स गेलें आनी ते एडजस्ट करपा खातीर म्हाजे आते केन्ना म्हाका खोबऱ्याची चटणी करून दिताले. एटलिस्ट तें मागीर हांव शितान घालप, आं बाबा खोबरें येयलें, मागीर तें खावप. पण तूं कितलो फुडी हरशी जेवणाच्या बाबतींत? जेवणाच्या बाबतीन म्हाका वॅज हांव सदांच प्रिफर करता. कित्याक म्हाज्या जेवणाच्या बाबतीन एक कन्फ्युजन खूब आसा. हांव नुस्तें खायना. हय खायना म्हणजे आतां हांव खावपाक लागला. ल्हान आसतनाच आतां आमच्या मम्मी बीन खाता. म्हाजी मम्मी निल्लेची, नेरूल रावता आनी भरपूर नुस्तें भरपूर नुस्तें मागीर बीन तर आसता आठवड्यान एकदां. बट ल्हान आसतना बरयताली, पूण कितें जालें म्हाका खबर ना. तेन्नाच्यान हांव नुस्त्याक विटलो, म्हणजे मांस खावपाक विटलो हांव. तेन्नाच्यान हांव फक्त तांती बीन खाता, पूण म्हाका चिकनाची फोडी बीन खावपाक जायना किंवा नुस्तें. बांगड्याची कडी खाता, म्हाका आवडटा. बट बांगडो नाका. बांगडो म्हाका जायना खावपाक. चिकनाची हांव ग्रेवी खाता. ही आतां मम्मीन संवय केल्या म्हाका तेन्नाच्यान. सो
श्रावण म्हयनो बीन येयलो काय म्हाका एकदम त्रास जायना बट कडयेचो वास ना जाल्यार मातशें तें एक उडल्या सारकें जाता तें पुण्यान जातालें म्हाका गोंयकाराचे आसा 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 बट मागीर कितें जातालें की अरे तूं गोंयचो आसून तूं नुस्तें खायना अशें म्हाका खूब जेन्ना लोकांनी म्हटलें तेन्ना मातसो म्हाजो इगो हर्ट जालो त्या नेटान मागीर हांवें हळू हळू नुस्त्यांक सुरवात केली मामा म्हाका खूब तापयतालो की अरे तूं नुस्तें खायना म्हणजे कितें लज मरे आमकां आनी तो मुद्दाम म्हाज्या खातीर इसवून हाडटालो एका काटेन हें खा एका काटेन हें खा तो हांव मुद्दाम एवॉयड करता मामा नासतना तेन्ना जिवप की म्हाका नुस्तें खावचें पडटा पूण ना तो येतालो मागीर खा सो तेज्या लागून म्हाका इसवण मागीर चणक जेका काटे ना म्हूण म्हाजे फ्रेंड मागीर जेवपाक येना म्हाज्या वांगडा एफडी पडची पडटा म्हणटा ओके सो श्रवणा बरोबर आमच्यो गजाली अश्योच चालू उरतल्यो पण आज आमच्या सगळ्या पळोवप्यांक तो एक वेगळ्या रोलान दिसपाचो आसा आमी ताका एक बऱ्या रोलान पळयलो ऑलरेडी पण आतां आमी किचनान तो कसो आपलो मॅजीक स्प्रेड करता पळोवया कित्याक आपल्या एक्टिंगेन ताणें आपलो मॅजीक सगळ्यांचेरूच स्प्रेड केल्लो आसा आनी आज किचनान कितें करपाचो आसा तूं सांग आयज हांव करपाचो आसा सोयाबीन सॅलड भाजी सोयाबीन सॅलड भाजी हां म्हाका जेवणाच्या बाबतींत म्हाका एक्सपेरिमेंट करपाक आवडटा आनी कोवीड हो एक असो टायम आसलो त्या तितून हांव एक पीक पॉयंटार आसलो हांवें भरपूर अशे एक्सपेरिमेंट केल्ले बट ही कित्याक सोयाबीन भाजी कित्याक हांव नुस्तें खायना किंवा चिकन खायना आनी प्रोटिनाचो एक सोर्स खंय तरी कमी पडटा सोयाबीन जो आसा तो एक लिमिटेड अमावंटान आसना पूण ते खायतले वेवस्थीत मेळटा सो सोयाबीनाच्यान सोयाबीन मंचुरियन बीन तसले बीन ट्राय केल्ले बट ही एक अशी रेसिपी आसा ती झटपट जाता एक तर म्हणजे आनी केन्नाय मम्मीक बीन केन्ना केन्ना फावना समजा की सकाळचें कितें करपाक जाल्यार ती हांव करता चपाती किंवा भाजी हय 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 सवय आसा जेवण करपाची ओके सो आतां आमी पळोवया श्रवणाचो मॅजीक आमच्या किचनान कितें आसा तो ओके सो सोयाबीन सॅलड भाजी सगळ्यांत पयलीं कितें करपाक जाय खूब सोपी ही रेसिपी आसा चड कांय आमकां लागना एक तर म्हणजे ओली कोथमीर आलें लसूण पेस्ट बारीक कट केले टमाट मिरसांगेची चिली पावडर जिरें कांदो हळद मीठ आनी गरम मसाला आनी सोयाबीन आतां आमी फुगोवन दवरला खरें म्हटल्यार पूण हें आतां कशें करप एक तर म्हणजे बरें खतखतीत गरम उदक घेवप भितून इल्लीशी जाय जाल्यार हळद घालप मीठ घालप इल्लें आनी आले लसणाची पेस्ट इल्लीशी घातली आतां की आतां ते अशी ताका अशी टेस्ट अशी नासता थोड्यांक तो फ्लेवर समजा एक जावो पडलो जाल्यार हांव तो फ्लेवरा खातीर ही टीप म्हाकाय बरी दिली म्हाका अशें खावपाक आवडना अशें करचें पडलें सो हांव तें करता कारण मागीर कशें जाता ती मागीर ते सोप जातनाच ती एक टेस्ट ओडून घेता सो सगळ्यान पयलीं आमी पॅन दवरुया आनी तेल लागतलें म्हाका सो तेल आमी पंचामृताचें कोकोनट ऑयल यूज करता आनी कोकोनट ऑयल म्हटल्यार आमचें मातशें गांवठी आणि पंचामृताचे कोकोनट ऑयल इज द बेस्ट कित्याक सारकें प्युअर फॉर्म आनी हांव म्हाज्याय घरा वापरता हे इंडक्शनाचेर मातशें भानगडी येता की ओके सो आतां फोण्ण घालप फोण्ण कशी आतां लायक हितून जिरें घालप चड ना चिमूट भर त्या उपरांत मिरसांग इल्लीशी घालप आनी तळसप एकदम काळी जावप करपाची ना जस्ट वेवस्थीत तळसप सो खरें म्हणजे सॅलड भाजी म्हळ्यार गोंयकारांक आमकां ती हॉटेलान आमी चडशी तीच ऑर्डर करतात जवळपास हय तीच हय चडशी तुजे फेवरेट जॉयंट्स खंयचे गोंयान खंय वचपाक आवडटा खावपाक आनी वेज म्हळ्यार की तुका लोकलूच आवडटा आसलें शो ना लोकल तर आवडटात म्हाका पण त्यातल्या त्यात हांव म्हाका सावथ इंडियन फूड आवडटा चड आवडटा लायक म्हाका डोसा खूब आवडटा आनी आमचे गोंयचे जे पोळे करता घरा कडेन नीर डोसा जे म्हणटात ते खूब म्हाका आवडटा आनी त्यातल्या त्यात पाडव्याक जे फुगीचे पोळे करता दिवाळे हय सो ते खूब आवडटा उड्डाची दाळ घालून म्हणजे फुगोवन करता पळय पण घरान चडशें जेवण कितें आसतलें तुजें म्हाज्या घरा आसता म्हणजे नुस्त्याचें आसता आमी कांदो घालया आतां कांदो तळसुपाक घालया कांदो आनी इल्ली आलें लसणाची पेस्ट एक घालया जेणे करून तो कांद्याक थोडो फ्लेवर येतलो जेवणाची बरी स्टडी केल्याची दिसता तुवें त्या उपरांत टमाट घालप टमाट बरें शिजप ओके आतां जो पर्यंत गरम शिजोवन सामकें अशें मोव जायना तो पर्यंत ताका टॉस करीत रावप वाड्या मातसो आतां भितून घालप इल्लेशें मीठ आणि आमी हे हेल्दी मीठ यूज करतात पिंक सॉल्ट पंचामृताचे
इल्लीशी हळद, इल्लोसो मिरची पावडर आणि इल्लोसो गरम मसालो. सो आता हे अशी व्यवस्थित शिजल्या उपरांत न्हू, ताका मसाल्याची बरी टेस्ट येयल्या उपरांत हितून इल्लेशें उदक ऍड करप. चडूय उदक घालून पातळ करप ना, सादारण अशें करप की तें बेगीन आट्टले आणि अशी सगळे एकजीव कशे जावपाक खातीर. एकजीव जावपाक जाय, मातशी ग्रेवीशी जावपाक जाय तेची. काडूया. हय, हे जेन्ना ग्रेवी कशी आसता तेन्ना शक्यतो इल्लीशी ओली कोथमीर घातली जाता. सो तेज्या उपरांत हे सगळें जाल्या उपरांत मागीर मेन इन्ग्रेडियंट. हय आमचो सोयाबीन ऍड करप. सो हे बऱ्यापैकी परतप, वेवस्थीत धवळप तेका, सो तो फ्लेवर जो आसा तो बरो तेका ऍड जाता. सो एक्टिंगाचो टॅलंट आमी पळयलाच, पण ताच्या बरोबर आतां आमी हो कुकिंग टॅलंटूय जो एक्स्ट्रा आमी हांगा पळयतात आनी आमचे सगळे पळोवपी पळयता आसतले. हांगासर आमचे सोयाबीन सॅलड भाजी. सोयाबीन सॅलड भाजी आमची तयार आसा. आनी आमचो पयलो सेक्शन जो आसता आमचो स्वाद डिश हे आमचे हांगाच सोंपता. आमच्या फुडल्या सेगमेंटान आमी वता, पण ताच्या पयलीं घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है. देखते हैं खाना कैसे बनाती है. भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी. भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस. डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है. एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है, और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है. ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से. इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं. आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड. विसावा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वादास्वाद सीझन 3. आनी आमी आतां पावल्या आमच्या फुडल्या सेगमेंटान जो आसता आमचो खेळ टायम. ओके, सो खेळ टायम आमी रोखडेच घेतली, पण आनी एक टॅलंट आमी श्रवणा बद्दल आयकला की तूं पदां खूब बरी म्हणटा. सो ताजे बद्दल सांग आमकां. बेसिकली म्हणजे ल्हानपणा पासून अशी भजनां वयपाची संवय आसली, भजनां वयतालो. बट तेन्ना असो कांय क्लासिकल अशें शिकोना, बट जितके भजनांक राग बीन ते आयकून जाणा बेसीक. बट थिएटर जेन्ना करतालो तेन्ना गावप आसतालेच, सो ते एक्सरसायजीस करून करून तसो आवाज मातसो एक ट्रेन जालो. आनी आतां कशें फोंड्या हंस संगीत नाट्य मंडळ म्हणून जी एक खूब पयलींची संस्था, नाट्य संस्था, त्या संस्थेनूय काम केलें. आनी तितून एक नाटक आसलें भवाल म्हणून आमी केल्लें. सो तितून बऱ्यापैकी सॉंग्स आसली. सो तेन्ना हांवें म्हाजो परत जो रियाज आसलो तो हांवें परत वेगळ्या पद्दतीन तयार केलो. म्हाका आवाज कित्याक प्रॉब्लम कितें जातालो, गायल्या उपरांत पयलो अंक सोंपल्या उपरांत म्हाजो आवाज बसतालो. सो तितून मागीर हांवें परत रियाज सेट केलो आनी तेन्नाच्यान तो प्रॉब्लम सॉल्व जालो. आनी आतां हांव ऑलमोस्ट सगळ्या नाटकांनी म्हणजे गावपाक असो आवाज म्हजो ट्रेन केला हांवें. ओके, सो म्हाका दिसता आमी आमचो खेळ टायम घेवच्या पयलीं एक थोड्यो लायनी तुज्या फेवरेट सॉंगाच्यो खंयच्याय जे आमच्या सगळ्या पळोवप्यां खातीर तूं प्रेजेंट करूंक सोदता. भवालांतलेंच एक नाटक, म्हणजे तितून आमी एक बंगाली नाटक घेतलें, एक फोक सॉंग कशें तें. सो तें म्हणटा तेजी एक तुमार गोरे बाश कोरे तुमार गोरे बाश कोरे कारायो मन जानो ना, तुमार गोरे बाश कोरे कारायो मन जानो ना, तुमार गोरे बसत करे कयजना मन जानो ना, तुमार गोरे बसत करे कयजना, तुमार घरे बसत करे कयजना मन जानो ना, तुमार घरे बसत करे कयजना. একজনে ছবি আঁকেক মনে ওরে অমন, একজনে ছবি আঁকেক মনে ওরে অমন,
अनेक जने बसे बसे रং माखे अनेक जने बसे बसे रं माखे ওই আমার ছে ছবি গান নষ্ট করে কয়জনা ছে ছবি খান নষ্ট করে কয়জনা তোমার ঘরে বসত করে কয়জনা মানে জানো না তোমার ঘরে বসत করে কয়জনা वाव सुपर खरेंच मल्टी टॅलेंटेड असे आमच्या बरोबर आजचे आमचे गेस्ट आणि तांच्या बरोबर आमी खेळ टायम घेतली सो ताका व्हडलो आमी टेंशन दिना इन्ग्रेडियंट्सान ते एक्सपर्ट आसा कितें स्वताच कुकिंग करता सो गेस करपाक आमी तुका लायना ते खूब इजी येतले पण ताजो जो फेवरेट हे जो एक्टींग तातूंतलेच तूं आमकां आमच्या पळोवपा खातीर कितें करून दाखय तुजो एक्चुअल जॉनर कितें तुका कितें करपाक आवडटा एक्टींग इन म्हणजे कॉमेडी रोल्स की सिरियस की कितें चडशे म्हणजे हांव करतना असो हांव सिलेक्ट करना की हांव कॉमेडीत करतलो म्हाका सगळ्या जॉनरान काम करपाक आवडटा बट बेसिकली कॉमेडीन म्हाजो चड आवड आसा ओके आज पर्यंत जितके हांवें फिल्मान केला शॉर्ट फिल्म जावं कितें ते म्हाका चडशे सिरियस मेळ्ळा पूण म्हाजी जितकी नाटकां चलता ती बऱ्यापैकी कॉमेडी आसता ओके हय सो कितें करून दाखयता इरफान सर म्हाका खूब आवडटा तेंची ती मुवी आसा मदारी म्हणून सो तितूंतलो एक सीन आसा परफॉर्मन्स तो खूब आवडला हांव तो ओके 3-4 लाइनें आसा Yes. त्यो करता तुम्हारे बेटे के कान के 2 इंच दूरी से मैंने गोली चलाई तुम्हारी सिसकियां निकल गई मेरे बेटे को तुमने हजारों टन सीमेंट कार पत्थर के नीचे रौंद डाला मैं मेरे बेटे को अलविदा भी नहीं कर पाया हॉस्पिटल वालों ने तो छोटी सी थैली में भर के दिया मुझे समझ में नहीं आया कि इसको जलाऊं या जमीन में गाड़ दूं बस और कोई पैतरेबाजी नहीं अब सिर्फ जवाब नाईस सो रिसेंटली माझ्या नाटक एक सुरू आसा फुक्या सवाय म्हणून या तितूंतलो एक सुरवातीचो एक सीन आसा तो कशी भामट्यापणां करता ती वाव वाव मोव मोव कातली आनी तेजेर चिमूटभर साखर वाव 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 मोव मोव गोड गोड कातली कितली मजा येतली हे कितें गो आगो कितके उनउनीत गो ते ते कितें गो आगो रोज बेस कित्याक करपाचें भानगडीन पडपाक जाय सांग पळया अगो फाटल्या वर्साची सोलां आसा त्या सोलांची बरी कडी केल्या पळय कितें म्हणटा सोलाची कडी जिरवणी एकदम बरी सारकें मरे फुल दिना तो दाखोवंक दिना की आपूण कसो बामटो बट सगळो कवर करपाक सोदता ओके सो खरेंच आपल्या एक्टिंगेक अनेक फावटी आमकां सगळ्यांकूच सामकें हांगासर मेस्मरायज करून उडयला म्हणूं शकता आमी आनी हॅट्स ऑफ टू यू आणि तुझ्या या सुंदरच्या आयटमा खातीर तुमकां मेळटा डिस्ट्रेस कॅफे कडल्यान एक फूड वाउचर रिक्वेस्ट करता डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर राकेशजी हांचे कडेन की तांणी आमच्या आजच्या गेस्टाक तांचो फूड वाउचर दिवचो थँक्यू वचूया आमच्या फुडल्या सेगमेंटात तडका विथ शेफ हे सेगमेंटार आनी आमच्या गेस्टा खातीर आमचे हांगासरले शेफ कितें करता प्रिपेर पळोवया रोखडेंच आमकां कळटलें आनी रोखडेंच आमी परत येवया तड़का विथ शेफ इस सेगमेंटान आमचे बरोबर आसा डिस्ट्रेस कैफे शेफ शिवाजी आपका स्वागत है और लास्ट टाइम आपने बहुत बढ़िया सी बिरयानी बनाना सिखाया था तो इस बार आप क्या सिखाने वाले हो इस बार मैडम बटर चिकन बिरयानी बटर चिकन ओके आणि बटर चिकन म्हळ्यार आमचे आजचे जे गेस्ट आसा ते आतांच ते चिकन खावपाक स्टार्ट केला तातूंत बटर चिकन जर ते खायत आय एम श्योर की ते खावपाचें सोडचें ना चिकन ओके तो सबसे पहले क्या करना है अभी पहले इसको हम रिफाइंड ऑयल डालेंगे इसमें तो इसमें हम लोग यूज करें पंचामृता कोकोनट ऑयल आणि कोकोनट ऑयल घालतो की तो फ्लेवर मातसो आनीकूच बरो येता ऑयल के बाद अभी हम उसमें चॉप ऑनियन डालेंगे चॉप अब इसमें हम हल्दी पाउडर डाल रहे हैं फ्राई करते वक्त ही डालना है हाँ ये हमारा हल्दी पाउडर हो गया ये कस्तुरी मेथी हाँ हे सो कांद्याचेर आतां आमी हळदी पावडर घातला ताजे वयर कस्तुरी मेथी घातल्या आनी आमी आतां हे बरें फ्राय करता आनी शेफाक हांव मातशें हेल्प करता ग्रीन चिल्ली इसमें
चिलीज और ये पेस्ट क्या हाँ, क्या ये है? टमाटर का ऑनियन का पेस्ट है। ओनली टमाटो? नहीं, टमाटर, ऑनियन, काजू ग्रेवी इसमें, मगज। अच्छा, टमाटो, ऑनियन, जी, काजू, काजू, मगज। मगज, जी, इतना ही ना? हाँ। सो एक आम्ही ही पेस्ट तयार केल्या, जी बटर चिकनाची मेन पेस्ट म्हणू शकता आम्ही. इसको भी फ्राई करना है अभी. नहीं, हो गया। अच्छा, अब इसमें हम डाल रहे हैं सॉल्ट। सॉल्ट, पंचामृता पिंक सॉल्ट, ये डालेंगे गरम मसाला। ये नॉर्मल गरम मसाला ना? हाँ, ये धनिया पाउडर, धनिया पावडर, ये रेड चिली पाउडर, पंचामृता रेड चिली पावडर, तातून आमचे बटर चिकनाक आनीकूच बरो कलर येतलो. अब इसमें हम चिकन डालेंगे। मॅरिनेटेड चिकन. जी, फक्त हळद आणि मीठ घालून आम्ही हे बॉईल करून घेतला चिकन. तो हल्का पानी डालते हैं ना। ओके, सो कलर पाहू शकता तुम्ही. आणि त्यातून आम्ही पंचामृता रेड चिली पावडर घातलेले कारण तो फ्लेवर आणि तो कलर आनीकूच सारखो उठून यायला. तो इसमें बटर डालेंगे। ये नॉर्मल सॉल्टेड बटर ही रहता है. इसमें अब थोड़ा क्रीम डाल। क्रीम. आता आम्ही बटर घातला, आता क्रीम घातला आता आम्ही. आणि तो रिचनेस जो बटर चिकनाचा तो क्रीम आणि बटर घालतो तो चड येता. तातून आम्ही तो काजू आणि मगज घातला ताका लागून. कस्तुरी मेथी हाँ, कस्तूरी मेथी और कोरिएंडर. जी। हमारा बटर चिकन तैयार हो गया। तयार हो गया. जी, ओके, सो बटर चिकन बी अशें म्हणलें काय ना आमकां अशें दिसता की तें खूब करपाक डिफिकल्ट आसतलें. सो आमी घरा करपाक मातशी फाटीं रावता. पण हांगासर शेफान आमकां इतलें सोंपे तरेन हें करपाक दाखयलां चिकन. अशें दिसता की हांवूय आतां घरा वचून बेगीनूच करतलें चिकन हें. आनी पळोवनूच दिसता की खूब टेस्टी जालें आसतलें आनी आमच्या गॅस्टाक आमी तें सर्व करपाक रेडी आसा. सो हें सर्व करच्या पयलीं आमकां एक ल्हानसो ब्रेक घेवचो पडटलो. शेफ, थैंक यू सो मच. एक बार फिर से अपनी इतनी बढ़िया रेसिपी हमें दिखाई. थैंक यू सो मच. आमच्या फुडल्या सेगमेंटान आमी वता आस्वाद घेवपाक आमच्या आस्वाद सेक्शनान. तोपर्यंत घेवया एक ल्हानसो ब्रेक आनी रोखडीच परत येवया पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आज इस चाय के स्वाद में कुछ खास बात है। देखते हैं खाना कैसे बनाती है। भाभी मेरे लिए सब्जी रोटी। भाभी मेरे लिए स्पेशल बासमती राइस। डॉक्टर साहिबा, सबकी पसंद का ख्याल कैसे रखोगी? मेरी भी कुछ डिमांड है। एक डॉक्टर होने के नाते सेहत का ख्याल रखना मेरा फर्ज है और एक बहू होने के नाते परिवार वालों का दिल जीतना भी मेरा फर्ज है। ये सब पॉसिबल हो पाया है पंचामृता की वजह से। इंडिया का फर्स्ट फोर्टिफाइड राइस और इनके सारे प्रोडक्ट जो खाने में पौष्टिक तत्व की कमी को भर देते हैं। आई सर्टिफाइड वेयर फूड इज फोर्टिफाइड। विसा उपरांत तुमकां सगळ्यांक परत एक फावट येवकार पंचामृता स्वाद आस्वाद सीझन 3. आणि आमी पावल्या आमच्या आजच्या भागातल्या शेवटच्या सेगमेंटान आस्वाद. आणि आमी आस्वाद घेतली आमच्या आजच्या दोनूय डिशीसांचो. आमचे बटर चिकन हांगा रेडी आसा आणि आमच्या आजच्या सेलिब्रिटी गेस्टान केल्ले सोया सॅलड भाजी रेडी आसा. सो आमी आतां हे दोन्ही डिशीस टेस्ट करून पळयतली. आणि आमकां आतां जॉईन जाल्या डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर राकेश जी
ओके सो रेडी टेस्ट करपाक येस ओके सो बटर चिकन कशें जाल्यार सांग खा आनी सोयाबीन सॅलड भाजी आमी कितें खोबरेल तेल घातल्या उपरांत टेस्ट बरी जाता खरेंच आनी आमी ते पंचामृताचें खोबरेल तेल यूज केला कित्याक ह्यान पयलीं तेल घातलें पूण म्हाका खबर ना भितर खोबरेल तेल घालता काय ना तें बट सलाद बताइए बढ़िया टेस्ट है और ऊपर लाइक सोयाबीन सलाद म्हाका तर अशें दिसता की हांव चिकनूच खाता कशें हांगा सद्या सोयाबीनची सॅलड भाजी खायना उपरांत आनी सॅलड भाजी अशी आसा की चडशे गोंयकारांक आवडटा तातूंत तुवें तें एडिशन केलां तें सोयाबीन आनी तें एक डिफरंट ट्विस्ट आयला खरेंच व्हेरी टेस्टी आनी आमी म्हणू शकता की एक्टिंगाचो मॅजीक तूं जो स्प्रेड करता तो आज आमच्या प्लेटीचेरूय आसा तोच मॅजीक आनी ऑब्वियसली सगळे सोंपयतले आमी हे पण आमचे आजचे गेस्ट हांगासर आयले वेळ काडलो आमच्या खातीर ताका लागून खरेंच तांकां मना काळजांतल्यान देव बरें करूं म्हणटा आनी रिक्वेस्ट करता पंचामृताचे सेल्स एक्झिक्युटीव संजू नायक आनी आमच्या आजच्या गेस्टांक तांचो पंचामृता हॅम्पर दिवचो आजचो आमचो भाग सोंपोवच्या पयलीं हांव रिक्वेस्ट करता आमचे आजचे गेस्ट श्रवण जेंच्यांनी थोड्याच काळान आपल्या खातीर एक वेगळी नामना केल्ली आसा आमच्या गोंयकारांकूय ताचेर खूब अभिमान आसा आनी खुबशे यंगस्टर्स आसतले जे तुका फॉलो करता आसतले तुजे कडेन इन्स्पायर जाता आसतले सो रिक्वेस्ट करता की आमचे जे कांय यंगस्टर्स आसा तांकां जर थिएटरान आपलें करियर करपाक जाय एक्टिंगेन आपलो करियर करपाक जाय सो तांच्या खातीर तुजो एडवायस आनी तुजो मेसेज एडवायस म्हाजे कडल्यान तरी हांव इतकें दिवपाक सोदता की हे फिल्ड मातशें अनस्टेबल आसा केन्ना 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 भरपूर उतार येता केन्ना केन्ना भरपूर चडावू येता सो म्हाका दिसता पाशियस काडप हें खूब म्हत्वाचें एक्टिंगेन जर करतलो जाल्यार डिसिप्लीन दवरप स्वताच्या बाबतींत कामा बाबतींत दवरप इज व्हेरी इम्पॉर्टंट जर म्हाका दिसता हे वेवस्थीत बॅलन्स जर साधलो जाल्यार केन्ना तरी तें मेळटलेंच अशें म्हाका तरी दिसता खूब सुंदर उतरांनी आज तुमकां ताणें गायड केला आनी खरेंच ताजें एक्टींग आनी ताजो डावन टू अर्थ नेचर म्हाका दिसता ताका खूब एक हायर लेवलाचेर घेवन नक्कीच वतलो कित्याक जेन्ना ताणें स्टार्ट केल्लें तेणें चिंतूंक नाशिल्लें की तो आज बॉलिवूडान पावतलो मे बी ड्रीम आशिल्लो सदांच की वचपाक जाय पण फुडें ताका खूब आमी सक्सेस आमी विश करता तुका आनी आमी बऱ्या व्हडल्या लेवलाचे पिक्चर व्हडल्या बॅनराच्या पिक्चरान तुका पळयतली आमी शुअर आनी परत आमी मागीर तुका मेळटली आनी एक डिफरंट बरी रेसिपी घेवन येतलो तेन्ना मातशें कॉम्प्लिकेटेड टफ येस आणि खरेंच परत एक फावटी तुका आमच्या सगळ्या टिमी कडल्यान आनी आमच्या सगळ्या पळोवप्यांच्या वतीन तुका खूब खूब शुभेच्छा तुज्या फुडच्या प्रवासा खातीर आनी असोच राव डावन टू अर्थ असोच स्मायलिंग राव आनी तुज्या एक्टिंगेचो जादू सगळ्यांचेर स्प्रेड करीत राव तशेंच देव बरें करूं म्हणटा डिस्ट्रेस कॅफेचे मॅनेजर राकेशजी हांकां सदांच आमकां हेल्प करीत आसता सगळें अरेंज करून दवरता आमच्या खातीर थँक्यू सो मच फुडल्या भागात मेळुया अशेंच एका सेलिब्रिटी गेस्ट बरोबर तांची फुडली सायड पळोवया तांची इन्स्पायरिंग स्टोरी तुमच्या पर्यंत पावोवपाक तोपर्यंत पळयत रावात पंचामृता स्वाद सीझन 3 देव बरें करूं